Headlines brought to you by Panchamrita. साळगावात डबल मर्डर, रिचर्ड डिमेलो आणि अभिषेक गुप्ताचो गळो चिरून खून. रिचर्ड टीएमसी लीडर ट्राजन डिमेलोचो भाव. गोंयांत सिरियस गुन्यांव चालूच. तकलेचेर तोंडार वार जाल्ल्यान मेनवाक मार बसून उमाकांत खोताक मरण. पोस्टमार्टम रिपोर्टात स्पष्ट असो फामिलीचो दावो. शिरदोना खुनाच्या केशीत झॅनिटो कार्दोजाची ख्यास्त हायकोर्टान दवरिल्ली कायम. सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, झॅनिटोक अंतरीम थाकाय. कायदो आनी सुवेवस्था जाग्यार घालपाक 3 म्हयन्या खातीर गोंयांत एनएसए लागू. निवृत्त न्यायाधीश यूव्ही बाकरे हांच्या अध्यक्षपणा खाला सल्लागार मंडळाची स्थापना. कोलवाळ पुलिसांनी थिये वीज सबस्टेशनाचे ऑन ड्युटी एईक उखल्लो म्हणून बोवाळ. इलेक्शन ड्युटीक जॉईन जायना म्हणून खंय डेप्युटी कलेक्टरान काढली ऑर्द. जुवारी एग्रो कंपनीचो आनीक 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट. विधानसभेत दिल्ली आश्वासना पोकी, आमदार विजयाचो आरोप. आणि राज्यात बिघडिल्ली कायदो आणि सुव्यवस्थे खातीर खंय काँग्रेस जबाबदार. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचे रजाव. बीजेपी खंय फक्त 13 वर्सां सत्तेर आसा.